कोल्हापुरातले हलगौडा पाटील कुटुंब गोंयांतल्या कुळ्या शिगावांत स्थायिकी जाल्या उपरांत ऊसाची लागवड करपाक सुरवात केली। 1 लाख चौखण मीटर जमनीचेर ऊसाची लागवड करतलो, पूण धारबांदोडा वाठारांतलो ऊसाचो कारखानो बंद जाल्ल्यान ऊसाची लागवड उणी केली आनी आतां ते जमनीचेर हळदीची लागवड करपाक सुरवात केला, अशें शेतकार प्रभुराज पाटीलान सांगलें। हांणी महाराष्ट्रात वचून हळद शेतीचो पुराय अभ्यास केलो आनी हळदीची बी विकत घेतली। जून म्हयन्यान हळदीची बी पेरल्या। 8 ते 10 म्हयन्यान हळद तयार जातली। तशेंच 5 एकरांत हळद लावपाक 1 ते 2 लाख खर्च जातलो। 1-2 म्हयन्यांनी हळदीचें पीक तयार जातलें म्हणून ताका फावो ती बाजारपेठ सोदपा खातीर अभ्यास चालू आसा, अशें ताणें सांगलें। ते आमची बाट आसा 1 लाख स्क्वेअर मीटर तर आसा आमची बाट। त्या भितर हांव 5 एकर आले आणि 1 एकर 5 एकर हळद आणि 1 एकर आले लायला। थोडे लायला 1 एकर 5 एकर सेलम जातीची हळद लायला। ती पयली सगळी ऊस असले। ऊसा मातशें प्रॉफिट बंद जालें, फॅक्टरी मातशें ते बंद जावन चड उतार चड जायना ते प्रॉफिट बरोबर, म्हणून आले पळोवया म्हणजे महाराष्ट्रा वचून पळयलं, बरें उत्पन्न येयलां आले हळदीची बी। आणि ताका लागून हांव जी विचार केला, फर्स्ट टायम लायला हांवें की बाबा जाता कितें पळोवपाक जावन पळोवया आतां कशें जाता तें, आनी लायला आतां पळोवया। ह्या टायम फर्स्ट टायम लायला ना हळद। जमीन पयलीं मशागत करपाक जाय बरी, पयलीं शेणखत घालपाक जाय। शेणखत तुमी बी लावन कुयदाद करपाक जाय सारकी, आनी त्या भितर सारे चडशे सारे वयल्यान घालपाक गरज ना ताका, पण जमीन पयलीं घालपाक जाय सारे। म्हाका लागली 4000 वयर लागली ती 4 टन लायल्या उपरांत। पयलीं सुरवातीक आतां तुमी लावपा पयलीं न्हू मे म्हयन्यात त्या सुरवातीक लावपा जाय, मे म्हयन्यात जाल्यार पावसा पयलीं। तेज्या पयलीं मशागत करून दवरपा जाय जमीन सारकी।